Sorvesporak, 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 Sorvespor तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मार्ग परमणी जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुआंव देवाचें उतर परगट्टालो म्हणून म्हजे फाटल्यान म्हज्याहून वळवून एकलो येता. सरपूट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. त्या दिसांनी गालिल्यांतल्या नाजारेतावन जेजू आयलो आनी जुआंवान ताका जॉर्दानान स्नान दिलें. आनी उदकांतलो वयर सरना फुडें सर्ग उक्तो जाल्लो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून ताचेर देंवलोलो आनी थारलोलो ताणें देखलो. आनी स्वर्गार तावन अशी जाप जाली, तूं म्हजो व्हड आपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका ख्रिस्ता. तुज्या भाव भयणीनो, आयज क्रिस्त जयंतीचो निमणो दीस, म्हणजे क्रिसमस सिजन आयज सोंपता. जेजूच्या बावतिजमाचो दीस आमी मनयता. आमी सगल्यांनी बावतिजम घेतला. जुजे वाज ताणें बावतिजम घेतलेलो. हांचे भाशेन जेजूच्या बावतिजमाच्या वेळार हीं उतरां, तूं म्हजो व्हड आपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा, हींच उतरां आमचो बावतिजम जेन्ना जाला तेन्ना आमकांय म्हणल्यात. फुडें आवाज येवंक ना वयर तावन इगोर्जीत तावन. इगोर्जीचो पाटो सुकतो जावन देवाचो आवाज आमच्या कानार पडूंक ना. तूं म्हजो खेरीत आपुरबायेचो, तूं म्हजे खेरीत आपुरबायेची, हो आवाज घोडये येवंक ना. पूण जेन्ना आमी बावतिजम घेतला, ह्या बावतिजमान आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या. जुजे वाज तोय ल्हान आसतना जेन्ना जल्मलो ताकाय बावतिजम दिवंक काडलो ना. आनी ताणें बावतिजम घेतल्या उपरांत असलो आवाज जावंक ना. पूण ताचें जिवीत असल्या आवाजाचें जालें. ल्हानूच आसतना तावन मागण्याचो मोग. जायतीं हेर दुसरीं भुरगीं जीं शेजारचीं आसलीं तीं ताचे कडलीं दोतोन शिकतालीं. कित्याक तो मागणें करतालो. ल्हानूच आसतना तावन मागण्याचो मोग आपणाच्या जिवितांत दुसऱ्यांक दाखयतालो. पवित्र पुस्तक वाचप खेरीत भाशेन पवित्र पुस्तकांतल्यान ही देवाची कृपा घेवप, सातां भक्तांचें जिवीत वाचप आनी ह्या तांच्या जिवितांतल्यान जें कितें बरेंपण आसा तें आपलें करप. म्हणजे ही देवाची आपुरबाय जी पवित्र पुस्तकान आसा, ही देवाची आपुरबाय जी सातां भक्तांच्या जिवितान आसा, ती आपल्या जिवितान घेवप. हें काम जुजे वाज ल्हान आसतना तावन करीत आयलोलो. आनी जेन्ना व्हड जालो, यादनीक जालो, तेन्ना जावं मंगळुरान जावं सिलावान आपलो मिसियोनारी वावर करता तेन्ना होच देवाचो मोग, ही देवाची आपुरबाय आनी ही देवाची दुळोबाय ताणें दुसऱ्यांक दाखयली. जाचे वरवीं जायतीं जाणां जीं आपलो भावार्थ सोडून पासून गेल्लीं जायत्या कारणाक लागून तीं परतून आयलीं. भोव करून धुमाळ्याक लागून श्रीलंकेन जेन्ना डच सरकार राज चलयतालो, कातोलिकांक आपलो धर्म परगटूंक आनी तो जिवंक पासून सत्या नासली. असल्या वेळार आपले दुलोबायेन जुजे वाजान
जायत्या जाणांक परतून हाडली. जायत्या जाणांक हीच आपुरबाय आनी हें जें देवान म्हणलां तुजेर म्हजें दादूसपण आसा तें सारकें करून दाखयलें. भाव भयणीनो, आयज ही परब मनयता आसतना आमचें जिवीत कितें? देवाचें उतर आयज आमकां उलो मारता. आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादीच्या पुस्तकांत हो आमी आवाज आयकला, म्हजेशी परतून येयात, खोटेपण जें आसा तें सोडून दियात, वायट जिवीत आसा तें सोडून दियात आनी परतून म्हजेशी येयात. आनी जो कोण परतून म्हजेशी येता ताका जिवीत मेळटलें. जो कोण परतून म्हजेशी येता ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. ही बासावणी, आनी ही बासावणी आमचे सवें पाळून येवचे पासत. ज्यो चुकी आमी करता, जें वायट आमी करता, जायते फावटी आमी जाणा हें वायट म्हणून, पूण त्या वायटाचेर ना म्हणूंक, तें वायट सोडून दिवंक जायते फावटी जायना. साद्यो वस्तू ह्या दिसांनी घडटात तातूंत पासून आमी पळयता. आमचे पुलीस भाव आसात, तांच्या जिवितांत ह्या दिसांनी खरीत भाशेन ही उतरां आयकूंक येता, कितें करूं फादर, ऑर्डर आसा, पाळपाकूच जाय. जरी तर ऑर्डर पाळना जाल्यार ट्रान्सफर जावपाक शकता, वो सस्पेंड जावपाक शकता, वो फाल्यां म्हाका सतायतले. आय हॅव टू ओबे द ऑर्डर्स. होम डिपार्टमेंट जें कितें सांगता तें करपाकूच जाय. चुकीचें म्हूण हांव जाणा. जें कितें होम डिपार्टमेंट सांगता, होम मिनिस्टर सांगता तें सारकें ना, पूण करपाक जाय, ड्युटी. तशेंच दुसरे आसात, आमचे आमदार मंत्र्यांक पळोवया. आयज एक बरोसो फोटो येयला एक पेपराचेर. जो आमदार कॅथलीक, पूण बरोसो पालकी आपल्या हातार घेवन तो आनीक दुसऱ्यांची व्हडली तोखणाय करता आनी उर्बेन उमेदीन सांगता, माय पॉलिटिकल करियर स्टार्ट्स विथ दीस ब्लेसिंग. ताच्या आशिर्वादान म्हजो पॉलिटिकल करियर वाडला. आनीक एक फावटी जें कितें चुकीचें तें जाणा, पूण आतां पॉलिटिकल गेन आसा, इलेक्शन येवपाचें आसा म्हणटच सगल्यांक घेवपाक जाय बराबर. दुसरे कम्युनिटीची मनशां आसात तांकां मातशें इल्लेशें फूस लावपाक जाय. ह्या पासत आयज पेपराचेर असलेय स्टेटमेंट करपाक ते तयार आसात. कोणें तरी म्हणलें, दीस इज रिलिजियस प्रॉस्टिट्यूशन फॉर पॉलिटिकल गेन. म्हणटच बावतिझम जो घेतलेलो तो खंय गेलो? जाल्यार आयज हें पयलें वाचपान इजायास प्रवादी होच उलो मारता, मानून घे तुजी चूक, खोटेपण आसा तें सोड आनी परतून म्हजेशी ये. जरी तर चूक मानून घेवन परतून आयलो जाल्यार साल्वार. जरी तर चूक मानून घेवंक ना जाल्यार ताचो परिणाम येतलो. केन्ना खबर ना, पूण येतलो. दुसऱ्या वाचपान केरीत भाशेन आमकां भाग्योन जुआंव ही चीट बरोवन उलो मारता. आनीक ही गोवाय जेजूच्या बावतिझमान जी दिल्ली, म्हणजे जेन्ना जेजून बावतिझम घेतलो जॉर्दान नदीन जुआंव बावतिस्ताच्या हातांतल्यान, जरी जुआंव बावतिस्तान ही उतरां म्हणलेलीं, ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. जेजू जेन्ना जॉर्दान नदीन देंवन आयलोलो तेन्ना ताणें ताचेरूय निशेध मारलेलो, तूं म्हाका स्नान दिवपाचो आनी तूं म्हजे लागीं स्नान घेवंक आयलाय. तेन्ना जेजून ताका म्हणलेलें, सद्याक तें कुशीन दवर, आमी आतां देवाची कुशी करता. कित्याक आमी दोगूय जाण देवाच्या आपुरबायेचे आनी देवाचें काम करता आसतना जें कितें देवान थारायलां तें आमी करता. देखून स्नान दी. जाल्यार ही गोवायकी जी जुआंव बावतिस्तान दिली, ही गोवायकी जी स्वर्ग उक्तो जावन देवान खूद आपल्या आवाजान दिली, ही गोवायकी जी स्वर्ग उक्तो जावन पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देंवलो, ही गोवायकी पळोवन आमी स्वत मानूंक जाय आसले. आमी आमच्या जिवितान जेजूक घेवंक जाय आसलो. आनी ही दुलोबाय जी जेजून सगल्यांक दाखयल्या आपलो बावतिझम घेतल्या उपरांत, तीच दुलोबाय आमी दुसऱ्या सवें दाखोवंक जाय आसली. जाल्यार भाग्योन जुआंव ही चीट बरोवन आमकां उगडास करता. जेजू अभिषेक म्हूण जो कोण मानून घेता ताचे सवें ताचो बाप मोग करता आनी ताचे सवें हें जिवीत आसा. देखून आत्मो, उदक आनी रगत हे तीन गोवाय. आनी जेजूच्या जिवितान केरीत भाशेन हे आमकां मेळटात. जेजूच्या आत्म्याक, जेजूच्या
जिवितान आत्मो गोवाई दिता, उदक गोवाई दिता आनी जेजूचें रगत गोवाई दिता. तातूंतल्यान जें दादूसपण बापाचें ताचे सवें आसलें तें ताणें पूर्ण करून दाखयलें. आमकां आपुरबायेचीं जरी तर कोणें म्हणलें भोव करून आमच्या आवय बापायन आमकां आपुरबायेचीं म्हणलीं आनी जायतीं बरीं उतरां समज सांगलीं भुरगीं कशीं, आनी आमी जरी तर आमच्या आवय बापायचें नांव पिड्ड्यार करता, आमी आमच्या आवय बापायचेर आड वेता, तांकां रेस्पेत मान दिना, जाल्यार हीं उतरां जीं आवय बापायन म्हणलीं ताचो अर्थ कितें, ताचो फायदो कितें? तें सगलें उमत्या कळशार उदक अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. जाल्यार आयच्या दिसाक जेन्ना जेजूच्या पवित्र स्थानाची परब आमी मनयता तेन्ना आमचेय सवें ही गवायकी दिसती पडूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जशें आमी आयकलां, जेजू जेन्ना स्नान घेता तेन्ना हे चारूय शुभ वर्तमानकार शुभ वर्तमानान बरयतात. चारूय शुभ वर्तमानाचेर जेजूच्या बावतिजमाची खबर आमकां मेळटा. आनी तातूंत चारूय कडेन एक दोन वस्तू ज्यो आसात त्यो, एक पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देंवन येता आनी दुसरें स्वर्ग उगडून देवाची उतरां, तूं म्हजो खेरीत आपुरबायेचो पूत, तुजें सवें म्हजें दादूसपण आसा. आयज आमी ही परब मनयता आसतना आमच्या जणेकल्याच्या स्नानाचो उगडास करुया. ल्हान आसलीं आमकां उगडास येवचो ना कितें जाल्लें तें, पूण त्या दिसा कितें जाल्लें काय हें आमच्यान चिंतूंक जाता. एक वस्त खरेपणी जाल्ली म्हणजे पवित्र आत्मो आमचेर देंवून आयलोलो. देवाचो हो ताळो, तूं म्हजे खेरीत आपुरबायेचो पूत, तूं म्हजे खेरीत आपुरबायेची धूव, तुजें सवें सगलें म्हजें दादूसपण आसा. हीं उतरां देवान आमचें सवें म्हणलेलीं. ती जरी तर आमी त्या दिसाक आयकूंक ना जाल्यार आतां आमी व्हड जाता जाता तीं उतरां आमी आयकूंक जाय. आनी हीं उतरां आयकूंक आमकां देवान जायतीं देणी फावो केल्लीं आसात. जण एकल्यान आमच्या जिविताची नदर मारीत जाल्यार जायते फावटी आमी ती देणी मानून पासून घेवंक ना, त्या देण्या पासून देवाक आर्गां पासून कडेन दिवंक ना. पूण दर दिसा देव आमकां जायतीं देणी दीत रावता आनी ती देवाचे आपुरबायेची खुणां. ती देव आमचे सवें धादूस जावपाक सोदता हाची एक खुणां. पूण जायते फावटी भाव भयणीनो, आमी असल्यो वस्तू केल्यात ज्यो आमकां खोटेपणान व्हरतात आनी देवाचें दादूसपण एके भाशेन पिड्ड्यार करता. आनी ही आपुरबाय जी आमचे सवें देवाची आसा ती आमी सोडून ओगडायता. आनी ती आपुरबाय देवाची ओगडायल्या उपरांत आमच्या जिवितांत जायते तरेचें वायट. मागीर आमकां प्रश्न, देव म्हजो मोग करना, देव म्हाका म्हजे बराबर ना, देवाक म्हजें पडलेलें ना, जायते शीण आनी खोंती आमी मागीर काडटा. जाल्यार आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. जें कितें चुकीचें आसा तें समजूंक आनी तें चुकीचें म्हूण समजून घेतल्या उपरांत तें आमी सायडीक कुशीन काडून दवरूंक न्हू, काडून भायर उडोवंक. आनी जें कितें बरें आसा म्हूण आमी समजता आनी जें कितें सारकें आसा तें करूंक जाय हें आमी म्हणटा तेन्ना आमी तें करूंक. प्रेशर जायते भाशेचो आसतलो. जशें आयज आमच्या पुलिसांचेर प्रेशर आसा, आयज आमच्या आमदार मंत्र्यांचेर प्रेशर आसा, आयज जे एलिसांवांक बसतले एक वर्सान तांचेर प्रेशर आसा जायत्यो नाका जाल्ल्यो वस्तू करूंक. जाल्यार वायट तें वायट म्हूण जाणा जावन तें आमी भायर उडोवंक. आमकां जण एकल्याक, आमच्या पुलिसांक, आमच्या आमदारांक आनी जे कोण कॅन्डिडेट्स आसतले तांकां, आमच्या आवय बापायक, आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या भुरग्यांक सगल्यांक ही कृपा आमी मागून घेवया. आनी जेजूच्या स्नानान जीं उतरां ताणें आयकल्लीं तींच आमकांय आयकूंक फावो करून मागुया. तूं म्हजो खेरीत आपुरबायेचो पूत, तूं म्हजी खेरीत आपुरबायेची धूव, तुजें सवें आसा सगलें म्हजें दादूसपण. सगळीं उबी रावया. सतमानता देवा, बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचो रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोबी समावलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोससले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो,
तो मेल्यामध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा वेल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सुरपुत्रेक बापाच्या उजव्याक बसला सगळ्यांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपद सजनाचें जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दुलोबाई वांगोवन पोरजे सोवे दुलोबाईचे आनी सोंसणिकायचे मुण्यारी जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी व्हडपण सोडून दिवन दुलोबाईन पोरजेची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी आमच्या दुबळ्यांच्या जिविता उदेशी आमच्या कुटुंबांत समुदायांत फिरगोंजींत आनी समाजांत शांती दुलोबाय हाडटले गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोरोना व्हायरस हे पिडे उदेशी मनशाकूड भियेला सांडला आनी गाबोरला. दर एका मनशाक बेगीनूच कालच्या मनाची शांती मेळूंक आनी सुरक्षे वाटेन उपाय घेवन देवाचेर पातून आपलें पावल फुडें मारूंक सोमेस्तांक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हो आयचो दीस बागेवन सुसेवाजाची भुक्ती वाडोवचो दीस म्हूण पाळटना बागेवन सुसेचें जिवीत आनी मुण्यारीपण आनी ताची भोगती आख्ख्या संवसारान चडूंक वाडोवंक मागुया. तशेंच हो आयचो नोवेनाचो दीस डायोसिसाच्या विधवा अनाथां आनी दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांक मायग्रंट्स वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या बऱ्या वावराचेर आशिर्वाद मागून ताचो वावर फलाबरीत जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. पोंचे आनी शिवोले वाठारांतल्या फिरगोसां तांच्या गोवळ्या आनी फिरगोजकारांचेर ह्या वाराड्याच्या गोवळीक वावराचेर बागेवन सुसेवाजाचे मजतीन बापाचो आशिर्वाद मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कितें भाशेन मागुया मेलावलीचो लोक जो ह्या दिसांनी कोश्टवता सरकाराच्या क्रूरपणान खाल. जे पुलीस तांचे सवें घातलेले आसात आनी चिड्डून दामून दवरलेले आसात जाय तेचेर केसी केल्ल्यो आसात जाल्यार खरीच भाशेन ह्या लोकां पासत आमी मागुया सरकाराचें मन बदल म्हूण मागुया. पोरजे पासत आमचो सरकार वावरूंक खरीच भाशेन तांचे पासत ही कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सर्वीच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनान उपजतात ती सगळी मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी तुज्या आशिर्वादान आमकां भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बाबा भयणी बाबा भेटो भांगार नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सवे मोगून जेसू तुझे
म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण म्हाका हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्गीच्या कोनवाळ्या बापा तुज्या अपुरबायेच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडून ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाळ्ळी. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो खुर्साचो योद्न जावन दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचून दी. आमच्या सोडवंडारा जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदविदार आनी सासणांच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदीन विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचे तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोतमानूक स्वर्गार्थावन तुजो ताळो आयकूंक आयलो. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिशिक्त केलोय. देखून आतां सर्गीच्या देवदूतांचें गायन संतोसान आमी प्रितुमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Pavitr, pavitr, darbaraco सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार मोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नामी एकदा ताका सोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो उगूट परगटुया. सुम्या जेजू आमी उडो घालता आनी एकाची प्रेम येता. तितलेय पवित्र तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगटता.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बाबा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या पवित्र स्नानान आमी सगळीं बापाची भुरगीं जाल्या आनी ताका बाप म्हणूंक आमकां फावो केला. त्याच पासत सगळीं त्याच मोगान तेच आपुरबायेन आनी बापाच्या आपुरबायेची आनी दादूसपणाची जावन खुशालकायेन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक भारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो विरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां आदारांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी संस्थांच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरेचें म्हाका भावना पूण तुज्या एका चित्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमनिवा खातीर मागणें. मोगाळाची जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. ही घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळयता आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे गोडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां अशें जेजू विशीं म्हणटालो जुआंव. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजी खरीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अशें बसूया. आयज सोम्या जेजूच्या स्नानाचो आयतार. आयज जावन आमचो नातालांचो काळ सोंपता. सादो काळ फाल्यांतावन सुरू जाता. आमची बागेवन जुजेवाजाची नोवेनां ह्या दिसांनी चालू आसात. सांकवाडे सांक्वारीन 2 मिसां जातात. 7 वाजता आनी 8:30 वाजता ती लायव्ह स्ट्रीम जाता. लोक थंयसर लोकांक मिसाक वचपाक जायना. आमचे इगोर्जेन दर दिसाक सकाळीं 7 वाजता मीस जाता. जे कोणाक ह्या मिसान वांटो घेवपाक जाय तुमचीं नांवां तुमी आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान दिवची आनीक ह्या मिसान नोवेनांच्या मिसान वांटो घेवचो. त्याच बरोबर आमचें हें मीस नोवेनाचें मीस लायव्ह स्ट्रीम जाता आमच्या SFX चिकाली ह्या चॅनलाचेर. 16वेर सोनवार त्या दिसाक आमची बागेवन जुजेवाजाची परब आमचे डायसिसचो आस्कारी तो सगळ्या फिरगोजांनी ही परब जातली. त्याच बरोबर सांकवाडे खेरीत परबेचें मीस जातलें आनीक एक फिरगोजेचो वांगडी ह्या मिसान वांटो घेतलो. ही पावटीक आमी सगळीं फेस्ताचे परबेक सांकवाडे वेची ना. हाची मातशें चोत्राय धरची. फकत एक फिरगोजेचो एक वांगडी वेतलो विचून काडलेलो. आमच्या फिरगोज गवळीक सभेंतलो एक प्रतिनिधी आमच्या सगळ्यांच्या नांवान ह्या परबेच्या मिसान वांटो घेतलो. आमचे फिरगोजेन आमी 2 मिसां करतल्या. एक मीस 7 वाजता, दुसरें मीस 8:30 वाजता. ह्या परबेच्या मिसान ज्या कोणाक वांटो घेवपाक जाय आनी फुडेंच तुमची नांवां आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान दिवची. आमी फकत लिमिटेड नंबर घेवपाक जाता. जे SOPs आसात ते सगळे पाळपाक जाय. म्हणटच हाची मातशें चोत्राय धरची. तुमची नांवां आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान ह्या परबेच्या मिसान 7 वाजता आनी 8:30 वाजता दोनूय मिसान भितर खंयच्याय मिसाक तुमकां येवपाक जाय जाल्यार तुमच्यान तुमची नांवां ऑफिसान दिवं येता. आनीक एक पावटी उगडास जे भाशेन दर एक पावटी आमी फोन करता तेन्ना अमिताभ बच्चन सांगता आजून पासून वायरस काबार जावंक ना, पॅन्डेमीक काबार जावंक ना, चालूच आसा. ह्या पासत सगळी काळजी जी आमी घेवपाक जाय ती आमी घेवया. डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस कळूंक लायता प्रायमरी हेल्थ सेंटर कोर्ताली हांगासर नॅशनल पल्स पोलियो इम्युनायझेशन प्रोग्राम जातलो 17वेर म्हणल्यार फुडल्या आयताराक सकाळीं 7 वाजता ते सांजेर 5 वाजता. तुमच्या भुरग्यांक जांकां लागू जाता तांकां तुमी घेवन वेचे. सेंट एंड्रूज हाय स्कूल वास्को ICSE बोर्ड कळूंक लायता प्री प्रायमरी एडमिशन्स फॉर नर्सरी, लोअर KG and higher KG up to class 8 academic year June 2021 हाची एडमिशन सुरू जाल्ली आसा. तुमच्यांनी तुमच्या भुरग्यांक थंयसर एडमिशनाक व्हरून येता. लग्न जावंक फुडें सरतात देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे मेल्विन मारियो फेर्नांडीस तो पूत जुदस थॉमस रोजारियो आनी रोजा मारिया बेर्नार्डिना काल्देरा हांचो रावता थिवी. लग्न जावंक सोदता वेलिना आंतोन डिसुजा हेचे लागीं ती धूव आंतोन डिसुजा आनी लुसियाना डिसुजा हांची रावता चिकाली. लग्न जावंक कसली आडखड तांचे मदें आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्या उंचड ही तरणाटीं जी नवो गोराबो घडून फुडें सरतात
तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. सगळीं उबी रावया. निमणो आशिर्वाद घेवचे आदी नव्यानाचे मागणी आमी करतले. देवा, तुज्या याज्ञिकाक बागेवन तुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं म्हणया सगळीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमा पर्यंत परचडायली. तुज्या चाकराक तुजें देवीक उतरपत पटून आमकां उत्तम जिविताची देख दिली. आमी आमच्या झुजान आनी असोक्तायेन पुण्यवन जिवीत जोडूंक आनी ताचे मजतीन आमचो भावार ओदीक वाडूंक आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमी जावंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सांजचे वाजाचे मजतीत केरीत भाशेन पिडेस्तां पासत मागुया. सगळीं जी कोण पिडेस्त आसात आनी तुमी अडकतात तांचो ह्या वेळार उगडास करात आनी जुजे वाजाचे मजतीन तांकां पिकोवणी मागात. सर्गीच्या बापा, पातकाक, दुखीक, पिडेक आनी अडचण्यांक सांपडलेल्या ताई तुजें काळीज कितलें मधुर तें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवकाक बागेवन तुजे वाजान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिन्सावार अजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन हजारांनी पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. तर ताचे विनवणेन तुजेर आमचो भावार वाडोय. आमी तुज्या मोगाचे नीज गवाय जावं निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जोय दिवून चालल्या आमच्या बाबा विनोद्याक तुजी मोजत पावय. साक्षी दिव जेजू बाबार बसून उर्बेन बोल आमकां सांगय. तुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे पासून आर्गां मोयमा बाबा जेजू पवित्रात्म्यान आर्गां मोयमा सासना सुसेवाचा आमच्या